प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी आयच्या दिसाक प्राचीन काळान भितर सरल्यात आनी प्राचीन काळांत आमकां जेजूच्या जिविताचेर नदर मारूंक आमकां यात्रा उलो मारता। आमच्या जिवितान तांतये कोश्ट आमकां दिश्टी पडटात। आमच्या जिवितान वायट स्वभावांनी बोललेली आमकां दिश्टी पडटात। आयच्या दिसाक आमी कोणे दुसऱ्याक दुखयलां आसतलें, दुसऱ्याक वायट केलां आसतलें, दुसऱ्याक आमच्या जिवितांत आमी कोणे योगदान दिवंक ना, दुसऱ्याक आमी बारायलां, दुसऱ्याक आमी दुखयलां, असलें जिवीत आमी जियेलें आसतलें। पूण जेजूचे कोश्टां दोमाळा उदेशी ताचे कोश्टांचेर नियाळ कोत्ताना आनी जिविताची यात्रा कोत्ताना आमकां सगळ्यांक हे कोरेजमाचो काळ शुभ वेळ शुभ काळ दिल्लो आसा। तो म्हणल्यार आमच्या जिविताची चवकशी करूंक, आमच्या जिविताची नोंदणी करूंक, आमच्या जिविताची बदलणी करूंक। जाल्यार ह्या 40 दिसांची यात्रा जी आयच्या दिसाक सुरवात आमी करतात, सुरवातेकूच ह्या आमच्या जिविताच्या मागण्यांचेर आमी लक्ष घालुया। आमच्या जिविताचो देवा सोबें संबंद जोडूंक आनी आमचे संबंद देवा सोबें ओकोन करूंक आमकां कृपा मागुया। आयच्या दिसाक ह्या जेजूच्या जिविताचेर नदर मारतना आमचे कोश्ट माडे आमी देवाक भेटोवया। आमच्यो वायट संवयो, आमचे पातकी जिवीत आमी देवाक भेटोवया। त्या जिविताची नोंदणी आनी बदलणी आमी करुया। आमकां आयच्या दिसाक देवाची कृपा आनी बळ मागुया। पयले सुवातेर आमचो वेळ आमी मागण्यांक सारूंक, दुसरे सुवातेर आमी आमचें बळेपण दुसऱ्याक फाकोवंक, तिसरे सुवातेर आमी आमचे जिविताचे उपास करतना आमची आत्मीक वाडाय आमी करूंक, दुसऱ्या सोबें बरेपण आमी फाकोवंक, मागण्याचें जिवीत आमी जियोंक आनी सेवा चाकरी आमच्या जिवितान आमी करूंक। आनी आयच्या दिसाक तेच करूंक आमकां हे प्राचीन काळाची यात्रा दोऱ्यातल्याक उलो मारता। मागुया देवा लागीं हे 40 दीस आमचे ओताबरीत आनी फलादीक आमी करूंक। आमकां देवाचें बळ मागुया। आमच्या दिल्ल्या पोण्याक आमी सोदता तसलें जिवीत दिवंक, आमी सदांच आमच्या जिविताक बरी फळां दिवंक, देवाक मानता तसलें आमी जिवीत जिवंक, पातकां विणे मेकले जिवीत जिवंक आमकां आदार मागुया। आनी सदांच आमी हेच देवाक परगट करतना ताच्योच वाटो आमच्यो वाटो करुया। आनी पातकां विणे आमचें जिवीत जियेतना आमचें जिवीत भाव भयणीनो ओटाबरीत आनी फलादीक करूंक आमकां हीच कृपा आयच्या दिसाक मागुया। आनी आमचो हे प्राचीन काळाची यात्रा ओटाबरीत आनी फलादीक करूंक आमकां आदार मागुया।